नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पणजे पोट वेंचणूक 13 फेब्रुवाराक, 16 फेब्रुवाराक निकाल। उत्तर गोंयांत वेंचणूक आचारसंहिता लागू। दिल्ली विधानसभा वेंचणूक 7 फेब्रुवाराक, निकाल 10 फेब्रुवाराक। आयोगाची घोषणा। रामसेनेचेर बंदी घालतले, बंदी वाडोवपी आदेश रोखडोच। मुख्यमंत्री उलयलो प्रुडंटा कडेन। विजय म्हणटा बेकायदेशीर कारवाय प्रतिबंधक कायद्या खाला कायमची बंदी घाला। विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो देंवलो। मंत्री म्हणटा गोंयची हॉटेलां म्हारग। सर्वे रिपोर्ट म्हणटा टुरिस्टांक दर्यादेगांनी बीच पार्ट्यांचो गोंदळ, शिंदळकी, चोरांचो उपद्रव थर बांदना। माहिती आयुक्तांच्यो नेमणुको 15शी भितर। मुखेल माहिती आयुक्ताक सेवा वाड दिवपाचो विचार। लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया रोखडीच सुरू। मुख्यमंत्री उलयलो मिडिया कडेन। आनी राज्य पांवड्यावेली एथलेटिक्स सर्त आरसीसी फातोड्डें जिखले। युवराज सिंग, रिजमा फर्नांडीस बेस्ट एथलीट। गोंयचे सिंथेटीक ट्रॅकार एथलीट बरे जातात तयार। खबर विस्तारान। पणजेची पोट वेंचणूक 13 फेब्रुवाराक जातली। 16 फेब्रुवाराक निकाल लागतलो। दिल्ली वेंचणूक आयोगान आज घोषणा केली। उमेदवारी भरपाक 27 जानेर मेरेन प्राज आसतलो। मनोहर पर्रीकारान आमदारकी सोडले उपरांत पणजेचो आमदाराचो सीट रितो जाला। वेंचणूक आयोगाचे घोषणे बरोबर सगळ्या उत्तर गोंयांत वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्या। दिल्लीचे विधानसभा वेंचणुकेची घोषणा आयोगान केली। दिल्ली वेंचणूक 7 फेब्रुवाराक जाल्यार निकाल 10 फेब्रुवाराक लागतलो। In Goa, number 11, Panaji. Date of notification is 19th January, Monday. Last date of making nominations is 27th January, which is a Tuesday. Scrutiny of nominations on 28th January, which is Wednesday. Last date for withdrawal is 30th January, Friday. Date of poll is 13th February, which is Friday. A counting of votes on 16th February 2015. Date before which election process shall be completed is 18th February. Model code of conduct will be limited to district in which constituency is situated as per the standing instructions of the commission. इतले मजगती एनआरआय खातीर ई मतदानाची वेंचणूक आयोगाची शिफारस केंद्र सरकारान मान्य केल्या। ताका लागून भारतान येनासतना एनआरआय आतां मतदान करूंक शकतले। तांचे खातीर लागपी सुविधा 8 सप्तकां भितर उब्यो करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान सरकाराक दिला। एनआरआय खातीर ई मतदानाची सुविधा सुरू करपाक मान्यताय दिल्या म्हूण सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाक सांगला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। श्रीराम सेनेचे सरकार बंदी घालतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार प्रुडंटा कडेन उलयला। राम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचेर बंदीची मुजत वाडोवपी आदेश सरकार खंय रोखडोच काडटलो। बेकायदेशीर कारवाय प्रतिबंधक कायद्या खाला ही कायमची बंदी घालची म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय मागता। बंदीक श्रीराम सेनेन कोर्टांत आव्हान दिल्ल्यान पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन मात्ताचेर उलोवंक तयार ना। गोंय सरकार श्रीराम सेनेवेली बंदी काडटलो काय ना ह्या विशीं फाटले कांय दीस बोवाळ चलतालो। ही बंदी वाडयतलो अशें सोमारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रुडंटाक सांगलें। आज करता हांव परत, तुम्ही लक्षात हाडून दिले, कोणी तरी प्रेसान माझ्या लक्षात हाडून दिले, त्यामुळे आज करूया। डन हय। श्रीराम सेनेचेर बंदी घालतना बेकायदा कारवायो बंदी कायदो लागू करचो अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। Therefore, there is a need to invoke the Prevention of Unlawful Activities Act 1967, which is an act of Parliament. They have to invoke this and petition the central government that this is an organization which is harmful for the state. This is against the interest of the state and therefore needs to be banned. श्रीराम सेनेचेर बंदी घाल्या अशें सरकार म्हणटा। मात गोंयांत सेनेचें काम चालूच आसा अशें बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक दिसता।
बंदी प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्यान त्या विशीं उलोवपाक तांणी न्हयकार दिलो. When anybody goes in the court, it is a court issue. So he went in the court. He has already filed a petition in the court saying that you cannot ban. So I don't want to say anything on that. Court has not given any. No, I don't know. I don't want to talk on it because it is a court issue now. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत ह्या टुरिस्ट सिजनात विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो देंवला. गोंयची हॉटेलां बाकीचे टुरिस्ट सुवातीं परस म्हारग. हॉटेल उद्योगान ताचेर विचार करचो पडटलो. खुद्द पर्यटन मंत्री परुळेकार प्रुडंटाचे हेडॉनात ही गजाल उलयला. दुसरे वटेन EDM फेस्टिवल, बीच पार्ट्यो, म्हारग विजा असल्या गजालींक लागून टुरिस्ट देंवल्यात अशें एक सर्वे दाखयता. indianews.com आनी फोरम फॉर फेअरनेस अँड गुड गव्हर्नन्स ऑफ इंडियान हो सर्वे केला. मॅक्झिमम आमकां जे येणारे टुरिस्ट असले सादारणशे 2.5-2.5 लाख टुरिस्ट हे एकटेच रशिया कडल्यान आमकां येताले. हेजे कडल्यान जी येवपाची जी संख्या आहा ती खूब रोडावल्ली आसा. जे चार्टर्ड फ्लायट येताले हे चार्टर्ड फ्लायट कमी जाल्ले आसा. त्या खातीर ओवरऑल जी संख्या आसा येवपाची हांगासल्या आमच्या रशियाच्यान युक्रेनच्यान ही कमी जाल्ली आसा. गोंया खातीर खुबशें कॉम्पिटिशन आसा. लायक केरला, विदीन अ कंट्री केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपले गुजरात ह्यो स्टेटी आमकां कम्पीट करता. वी आर कम्पिटींग देम. हेज्याकून आमी भायल्यो जर कंट्री म्हणत विच इज द चिपस्ट डेस्टिनेशन देन गोवा इज अ श्रीलंका, व्हिएतनाम. आमी गेले 2 वर्सां त्या हेजे कडेन आमच्या हॉटेल इंडस्ट्री कडेन व टुरिजम इंडस्ट्री कडेन सातत्यान प्रयत्न करून बजेट रेट दिवचो. तुम्ही प्रायव्हेट इंडस्ट्रीक अपील करतात टू ब्रिंग द रेट्स डावन अँड मेक गोवा मोर एफोर्डेबल. टुरिजम इंडस्ट्री बरे भाशेन ज्या पद्दतीन चलताली आनी हेज्याकून सुदरूंक जाय आनी अदीक टुरिस्ट जर वाडपाक जाय तेंचे कडल्यानूय आमकां मदत जाय आनी आमकां बाकीचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकूय मदत जाय. तुम्ही कॉन्सेप्च्युअली एक गजाल मान्य करतात की गोवा नीड्स टू बी स्टील मोर चिपर. आय डू एग्री. म्हणून कशें आसा एखाद्या वेळार आमी बाबा पीक सीजन आसा त्या वेळार थोडेशें वाडयता पूण ओवरऑल सीजन आसा पळय थंय रेट थोडोसो कमी जावंक जाय वो वॉट एवर इट इज. खंय तरी कॉम्प्रोमायज आमी इंडस्ट्रीनूय करूंक न्हय. हांव रेट कमी करूंक न्हय म्हणना तांकां आनीक कितें फेसिलिटी दिवपाक जाय. एडॉन्स दिया. फॉरेन टुरिस्टां खातीर गोंयचे पयलीं इतलें आकर्शण उरूंक ना. फाटल्या सिजनात टुरिस्टांचो आंकडो पळयल्यार ही गजाल स्पश्ट जाता. पर्यटकांचो आंकडो कित्याक देंवलो ताचेर indianews.com आनी फोरम फॉर फेअरनेस अँड गुड गव्हर्नन्स ऑफ इंडियान खासा सर्वे केला. तांणी पर्यटन वाठारांतल्या वेगवेगळ्या जाळवणदारांचें मत घेवन हो सर्वे केला. पर्यटकांचो आंकडो देंवपा फाटलीं कारणां पळयात. फॉरेन टुरिस्टांच्या आवडट्या सुवातींच्या वळेरेन गोंय देंवला. गोंय खूब म्हारग. हॉटेलां लॉजांचें भाडें खूब वाडलां. दर्यावेळांनी धरबान ना. शिंदळकी, पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार, रातच्यो बीच पार्ट्यो, प्रदूशण करपी EDM फेस्टिवल्स. गोंयचे टुरिस्ट टॅक्सींचें भाडें बरेंच वाडलां. टुरिस्टांक विजा बरोच म्हारग पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.